जावंक आसा. सैतानाक ह्या देंवसाराक पाठ करया आनी देवाच्या कुशीन आमी गोवया. एक घडी बरो मावून रावया. जर तर येदोळ म्हणसर खंयच्याय वांकड्या वाटेन आमी चल्ल्या जाल्यार एका निजा देवाक सोडनो हेर कितेंय वायट या अणवें आमी केलां जाल्यार ह्या घडये मावूनपणी काळजांत तावन बोगसाने मागया. नितळ मोनान आनी नितळ अंतस्करणान हें बलिदान पेटोवंक देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागोवन सांगाता मागया. हांव पातकी सर्व पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलो सुपूत तुजे शाश्वत महिमेचो बागेली खरेपणी आमचे सैम घेवन आंकवार मायेतावन जल्मालो म्हूण आमी सतमंता. वो आमचो भावार्थ तिरकर आनी ह्या जिणयेच्या सर्व वायटा विघ्नांतली सोडून शाश्वत सुखांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जुआंवच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताजे सारकी जातल्या म्हूण जाणाव. ताजे थंय अशें बरवसलेलो हरयेकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पाताक करता तो हरयेकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचे. पाताक काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण आमी जाणान. ताजे थंय कसलेंच पाताक ना. ताजे सोबे जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. पातक्याक ताजी वळोखी ना. भुरग्यानो कोणीय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवन तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवन. जो कोण पाताक करता तो देंवसार आसो कित्याक देंवसार सुरवेर तावन पातकी.
देवसराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना, कित्याक देवाचें जिवीत ताजे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताज्यान पाताक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्या आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे: जो कोण नितीवोन वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्हय. देवाचे उतार हे: शिकारीच्या पासांतले सुटून गेल्ल्या सुटण्या परी आम्ही पासांतली सुटल्या, पासांतली सुटल्या. शिकारीच्या पासांतले सुटून गेल्या सुकण्या परी आम्ही पासांतली सुटल्या, पासांतली सुटल्या. सर्वेस्पोर देव आमची सोवेनातलो जाल्यार इस्रायल हे उसान जागो. रागान जोडून आमचे रुटलेले क्रोर मनीस जिवे सामका गिळते असले हाय. शिकारीच्या पासांतले सुटून गेल्या सुकण्या परी आम्ही पासांतली सुटल्या, पासांतली सुटल्या. तवळ आवरांत आम्ही सगळी बुडतली आसल्या, उदकाचो लोट आमकां वण व्हरतो. आमचे वयर ती बुयकर लारां मारलेली तर काळजांत आमच्या आकांत उपजातो. शिकारीच्या पासांतले सुटून गेल्या सुकण्या परी आम्ही पासांतली सुटल्या, पासांतली सुटल्या. सर्वेस्पोरांनी सावन आमचो पास निसरायलो आनी आमी बाचाव जाल्या. आकाशांनी पृथ्वी रचल्या सर्वेस्पोरान ताचे नावी आधार जैत आमकां. शिकारीच्या पासांतले सुटून गेल्या सुकण्या परी आम्ही पासांतली सुटल्या, पासांतली सुटल्या. शिकारीच्या पासांतले सुटून गेल्या सुकण्या परी आम्ही पासांतली सुटल्या, पासांतली सुटल्या. उतरावर वितो जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक मनशाक लागुल्लो देवसार ताचे तावन भायर गेल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्यांत भोंवता. पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायरसन आयल्या घराच पाटी बेता म्हणटा. अशें पाटी येतस तें घर रितें आसलेलें, झाडलेलें आनी नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणापरा चड नश्टे हेर 7 देवसार सांगाता आपोवन हाडटा.
ते सर्व भितर येगोन थंय आपले ठाणे करतात आणि त्या मनशाची निमाणी गत पयले प्रास फास्ट जाता. तशेंच घडतले हे खोटे संततीक. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सैतानाक पाठ कर, पवित्रपणाक वाट धर. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, आज आमच्या पवित्र स्नानाच्यो आंगोन्यो नव्यान करच्यो म्हळ्यार सूख जावची ना, करूंक आतास. हिंदेंत एक सांगणी अशी आसा, साऊ चुवा काके बिल्ली हच पे चली गई. म्हळ्यार शंबर उंदरांक खावन माजार यात्रेक पयनाक गेलें. हें एक मेटाफोरीक वे ऑफ सांगचें, असो अर्थ सगळ्यांनी करूंक प्रयत्न करी जाय. तुमीच करचो. थंय हांगा रुकामळांत तेणें वचोन आराधन पुजा कालेंपरा करन, नाका जाल्लें पेंगटांत गोमट्यांत उतवार माळ्यार आनी गोरवांच्या आनी मनशांच्या पांयांक बांदून परतून येवन इगर्जेंत येवन आराधन नव्यान केल्ल्या कुडलें सगळें सारकें जालें म्हूण चिंतचें नाका. आनी हांगा एक पोटी येवन परतून परत वचोन तेंत आदारचेंय नाका, असो अर्थ तो. देखून शंबर उंदीर खावन माजार यात्रेक पयना गेले म्हळ्यार असो अर्थ तो. आज म्हाका आनी तुमकां पवित्र जावंक, नितळ जावंक हो एक अवकाश देवान दिला. म्हणटना कितें पवित्र स्नाना वेळार आमकां सवाल विचारलें, सैतानाक तूं पाठ करताय गी? आज तुमकां विचारता, आज घट्ट सांगाचें. सैतानाक तुमी पाठ करतात गी? थोड्यांक दुबावा, कशें सांगचें कशें आतां परतून वचोंक आहा न्ही तेणें म्हणून. सैतानाक तुमी पाठ करतात गे? सर्व ताच्या करण्यांक, सर्व ताच्या बुलोवण्याक देव बरें करूं. आमच्या पाप साहेबाची उतरां आयकोवया. This generation and many others have been led to believe that the devil is a myth, a figure, an idea, the idea of evil. But the devil exists and we must fight against it. आतांच्या काळाच्या मनशांक एका रितीचें भ्रमे म्हणले बरें. सैतान ना, देवसार ना, ही एक आयडिया मात्र. थोडीं खोटीं कामां आसात इतलें मात्र. पापसाय म्हणटा आसा, सैतान आसा, आमी ताच्या विरोध झुजोंक आसा. रोमाचो अधिकृत देवसारांक दडोवचो फादर गेब्रियल आमोतो म्हणटा, he who does not believe in the devil does not believe in the gospel. जो कोण सैतान आसा म्हूण पातयेना तो पवित्र पुस्तकाकी पातयेना. कित्याक पवित्र पुस्तकांत सैताना विशयांत उल्लेख केला. पूण आमी भियोवची गरज ना. कुर्सारतावन सोम्यान हर एका सैतानाक त्या मूळ देवसाराकी सोम्यान सोलवयला. वी हॅव टू फायट अगेन्स्ट इट. देखून सैतानाक थोडीं नांवां दिल्लीं आसात पवित्र पुस्तकांत. लुसिफर, रुलर ऑफ द डिमन्स, देवसारांचो मुखेली. गॉड ऑफ द वर्ल्ड, ह्या संवसाराचो एक देव. एक्युजर, एकामेकाक गुन्यांवकार करचो, एकामेकाच्यो चुकी सोदून काडचो. टेम्प्टर म्हळ्यार मनशाक ताळणी हाडचो. विकेड वन, खोटो. फादर ऑफ लायज, फोटीचो बापय. आनी मागीर करप्टर ऑफ द मायंड, आमची मोत पिशी करचो. असलें विविध नांवां दिल्यांत. आनी तो खंयचे म्हणी थोड्यो संगती आमचे ते आसात. सक्कड ना जावंक पुरो, थोड्यो आसात. म्हळ्यार ताचो अर्थ तो देवसार आमचे थंय आसा म्हूण जालो. मुखार देवसार कसो आमचे थंय प्रवेश जाता त्या विशयान थोड्यो संगती समजून घेवचें बरें. पातका मरिफात. जो कोण पाता करता तो देवसाराचो गुलाम जाता. देवा थावन पयस वेता. आमी ताका एक फ्री हात दिल्ल्या भशेन तो आमच्या हाता धरता, मागीर वचना. एनीथींग दॅट इज सिंपल
इज कमिंग फ्रॉम गॉड डेविल. देवसरातावन येता. देखून आतां एक सादारण चिंता पळया. पाताकच ना म्हणले बरी. वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सिन. हें देवसाराचें काम. मोतीन घाल कितेंय जाता, कालें केल्यारय जाता, कशेंय कर तूं, कशेंय जिये. हें देवसारान मोतीन घालचें. कशेंय केल्यार जायना मोगाच्यानो. क्रिस्तांवपण कशेंय जियेल्यार जायना. क्रिस्तांवपण क्रिस्ताच्या मेठांनी चलोवंक आसा. टू वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस. ताचे भायर आमकां जियोंक जायना. दुसरें इमोशन्स खंय. उद्वेग म्हणटा आमी. 4 नमनेचे आसात उद्वेग. कितें हे? पयल्यान पयलें बें. जायतें आज बें रिगोवन गेलां. कालें जाता कोणना, कितें जाता कोणना. हें देवसारान घालचें मोतीन. एकली भयण भुरग्याची प्राय काली 3 वर्सां. अशें उलयतना हिचें कंत वो भुरगो इने म्हळ्यार भुरग्याची प्राय सांगोना पयलें. म्हजो चिरको म्हाका पळयता की ना कोणना, म्हजो पूत म्हाका पळयता की ना कोणना. बाय हे प्राय कितें भुरग्याची? 3 वर्सां. आनी कांय ताणें पळोवची प्राय जाल्यार 30 वर्सां जाय ताका. आनी 27 वर्सां ती आतां खंतीन बसली आई. PDS जायत ती. भिरांत पयलें एक बें खंय फियर. सेकंड वन एंगर. राग देवसारातावन येवन सोमोगाचें न्हू. देवसारान मोतीन घालचें. वर्सां गांठल्यान रागान जी येते आसात कशें बरी जावचें मागीर. समाज PDS जाल्या आनी देवसार तें साश येता. समाज वी हॅव बिकम सीक टुडे. तिसरें गिल्ट फिलींग. देव म्हाका बक्षिता की ना कोणना. अरे ना. डोंट हॅव एनी गिल्ट फिलींग एट ऑल. एक पटेन कुमसार जालें, एक सुटावें कुमसार जालें, मागीर परत कित्याक दुबाव. डोंट हॅव गिल्ट फिलींग एट ऑल. इफ गॉड हॅज फॉरगिवन यू, बी फ्री. सर्वेस्पर देव इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 43 अध्याय 43 वर्स 25. तुजी पातकां हांवें बांदून सागोराच्या गुंडायांत उडयल्यांत. कुमसार जाल्यार मागीर परतून दुबाव. हांवें सांगलां परतूनय सांगता घांगा नाका. हें गरज ना. आनी चवथें एंग्जायटी खंय. एकदम कालें म्हूण गोत्तू ना. सगळो दीस एंग्जायटी खंय. पॅनिकी म्हणल्या भशेन कितेंय करूंक जायना. भायर वचोंक जायना, भितर येवंक जायना, उलोवंक जायना, लोकां कडेन तोंड पळोवंक जायना. इट इज कॉल्ड एंग्जायटी. ह्यो 4 संगती देवसारातावन येवच्यो मोगाच्या न्हू. आनी ताच्या उपरांत आसा ऑकल्ट प्रॅक्टिसस. नाका जालें पुरा कळें कळें अन्न पेंगटान बांदचें. आजकाल कालें गोत्तू ना. मस्त जाणें पांयाक काळे नाडे बांदूंक सुरू केल्यात. उत्तरा कर्नाटकान पाड्यांक बांदताले ते पयलें. आतां जायत्यांनी बांदला. थोड्याच्या सुमारांचे आसूंक पुरो आतां. पोरयेकल्या विचारलें अशें बाबा कालें रे तें चिरक्यांनी बांदलां. कालें रे तें. ना ना तें कारकोळचें म्हणालो. अरे कारकोळ हे काळे नाडे इकिनान रे बाबा. तें मिंजीत तें कल्लराचें मातयेचें. ना 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 मम्मी नाडलें. मागीर एकल्या विचारतना हांव पडटालो देखून आतां बांदलां आतां. कोणें दिलें रे बाबा हें. मागीर एक तर कशें तोंड काळें गेलें जालें. मोगाचें न्हय कालें म्हूण समजना. कालें हें इज ऑल ऑकल्ट प्रॅक्टिसस. मस्त आसा. जायत्यो संगती आसात. थोड्यांच्या बोटांनी मस्तात मुदयो नांदो पातोरात. विंगड कल्लरांच्या हात. कालें म्हूण गोत्तू ना. आतां मुदयो काडूंक वचनाकात. आतां हांसूं दीत. मुदयो काडल्यो जाल्यार उडयनाकात आतां. पातोर काडल्यार व्हडणी. भांगार आसूं दी. सर तरांचें मॅजिकल बँड्स खंय. आनी कोणाक इसारचें लक्षान इसारचें. अरे लक्षान तुजें देवान बरयलां. हाथों की लकीरों पर विश्वास न रखना. हाथों की लकीरों पर विश्वास न रखना. तकदीर तो उनकी भी होती है जितके हाथ नहीं होते हैं. हातांचेर न्ही. हाताच्या तळव्याचेर ना आमचें नशीब. नशीब देवान बरयलां. देवाक गोत्त आसा. तूं केदाळा मरताय देवाक गोत्त आसा. हें देवान निर्मुचें. डेस्टिनी आमी क्रिएट करची न्ही. डेस्टिनी इज फ्रॉम गॉड. म्हाका कालें जाता. येवच्या वर्सा कालें जाता. दॅट गॉड हॅज डिसायडेड. ओबे तितलेंच. देवा तुजी खुशी जावं. आकाळी आनी सुकाळी. मागीर कालें कालें पुरो आसा. जायतें आसा. काळें माजार खंय, धोवें माजार खंय, आनी घालें कोपूल बोंब मारल्यार अशें, कावळो बोंब मारल्यार अशें. कितें पुरो आसा. हें देवाक सोंसना मोगाचें न्हू. दोनीनी पांय व्हरूंक जायना आमी. पयन करूंक जायना. आमचो निजा देवाक वळखोवचें. ताच्या वाटेन चलचें. कम वॉट मे. आज मेल्यारी फाल्यां मेल्यारी व्यत्यास कालें पडटा. कांय ना. मागीर भिरांत काल्याची. वी नीड नॉट वरी एट ऑल. हे मोतीन आमी दवरूंक जाय. आनी ताच्या उपरांत हे देवसाराचे थोडे ट्रिक्स आसात. कळ्ळे हे ट्रिक्स. डायवर्शन. तें त्यान वच. कळ्ळें शॉर्टकट मार. कशें केल्यारय जाता. पयशे केल्यार पुरो.
कशेंय कर शॉर्टकट मार देखून भुरग्यांनी नक्कल करचें आवय बापायनी खंय म्हणे क्वेश्चन पेपरा म्हणे मेळटात की परीक्षेची शॉर्टकट डायवर्शन ना बाबा सर्गाक वचोंक मोठवी वाट ना त्या वाटेनच चलाजे आमी हें उडास दवरूंक जाय खंयच्याय वाटेन गेल्यार जायना नितीच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय हर एकल्यांनी दुसरें कशें जाता सक्कड एकत थोडे फुडें उलयतना म्हणटात आ माताला वंजे ना माताला वंजी न्हय देवेर वंजी देव एकलो ह्या सगळ्यांनी घट्ट सांगूंक जाय हर एकल्यांनी देव दोग आसूंक साध्यात ना देर कॅनॉट बी टू गॉड्स गॉड इज वन आतां देव म्हणटा आसतना आमी सारूंक जाय तुजो देव कोण तुवें रचुलो देव गी तूं का रचुलो आनी सगळो संवसार रचुलो देव गॉड इज वन आमी दिसले देव न्हय आमकां रचुलो देव आनी ते दोग जावंक साध्य ना एकच आसा जंय एवढाच दवरचें तिसरें डिविजन्स खंयच्याय रितीनी वांटे फांटे जो कोण करता तो सैतान तो देंवसार देखून देंवसाराक मुळाव्या भाशेंत नांव डायाबोलोस विच मिन्स वन वू कट्स इन बिटवीन कात्रीचें काम करता बरें आसले कडेन पात्तावन घालचें दोगां बरीं आसात कितेंगी खाणान सांगून फुंकून पुरा देंवसाराचें काम मोगाच्यान एक उडास दवरा कोणी तुमच्या कानान कितें सांगता जाल्यार दया कर आयकनाकात बऱ्यो संगती व्हडल्यान सांगीत न्ही कानान कितें सांगाचें कानान पुसू पुसू केल्लें पुरा देंवसारांत आनी येवचें हे एकत एक सत ना तूं दया कर तांकां तितल्यार रावया बाये पुरो म्हाका नाका आयकूंक कोणाकी वचोन सांग बाये तूं त्या बायन ह्या भावान बंद करचें तें सांगचें देंवसारांत येवचें आनी चवथें डिस्करेजमेंट कोलें करूंक एक धैर्य ना खंयचें करूंक ना अरे डिस्करेजमेंट कम्स फ्रॉम डेविल ओनली देव इज एनकरेजमेंट उठ म्हणालो उठ आनी चल आनी थोडे पटी तेगे हांसो येतात रेती आनी गेल्या वेळार पडचें खंय अरे आमचो देव फुडल्यान उखलसो दयाकान पडा नाका रेती गेल्ल्या वेळार हें कोणें सुरू केलां गोत्तू ना आमचो देव एनकरेजमेंट उठ आनी थोड्यांगे मोतींग गेलो पडली म्हणल्यार कोडले पडलो म्हणल्यार कोडले हो कांय पवित्रत्म आयलो कोणा पवित्रत्म्यान उठोवंक केलें पडोवंक न्हय ओत्मो कोणाकच केल घालना वी हॅव गॉट द स्पिरीट ऑफ करेज कॉन्फिडन्स नॉट टिमिडिटी देवाचो आत्मा आमचें तें आसा वी शूड हॅव दॅट करेज एंड कॉन्फिडन्स उडास दवरूंक जाय आनी मुखार कित्या खातीर लोक तरेपणी अशें पुरा करते आसा थोड्यांक देवा कडेन राग खंय थोड्या कडेन पयस सभे कडेन राग खंय देखून देंवसाराच्या फाटल्यान येचें देवा कडेन राग देव आमी विचारलें दिना अरे देव ताच्या वेळार दिता राग करची गरज ना थोड्यांक पयस सभे कडेन राग देखून खंय वेचें खंय ना तशें जायना दुसरें थोडे फावटी देंवसार आमकां जाय जाल्लें दिता खंय पूण चड काळ उरना देंवसार आज म्हणचे समाधानान रावलो ना देखून हें उडास दवरूंक जाय आनी चार संगती विशांत मोगाच्यानो एक गमान दिवंक जाय हें देंवसाराचें काम हें फर्स्ट ऑफ ऑल पावर देखून लोक आमकां एक सकस जायचे पावर जायचे म्हूण सांगून कितलो उड्डाता म्हणून ना एकल्याच्या अर्द्या वयर पांय दवर वयर येवंक पावरा खातीर देंवसाराचें काम हें तुका कितें देव दिवंक आसा देव दिता मालगड्यांची सांगणी मोगाच्यानो जर तर देव दिताना आमी नाका म्हळ्यार तें पांयाच्या कोटयेक लागून फाटी येता खंय देवान दिताना नाका म्हूण कोट घाल्यार तें वाण्याच्या कोटयेक लागून फाटी येता खंय देवा गुत्ता दिवंक देखून आमी ताका तूं म्हाका हो अधिकार मेळाचे तें जायचें हें जायचें आशेवची गरज ना देवा गोत्ता मोगाच्यान कोणाक दिजें म्हूण सांगून दुसरें पयशे मनी इज नॉट बॅड द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल अर्दो किलो फ्रुट्स खाण येतना गुणान पळयतात हें कुसलांगी पाळागी बऱ्यागी म्हणून पूण नोट कोणी गुणान पळयना न्ही वो बरो गी वो सतासो गी नितीसो गी अशें बरें कशें डिस्कशन जाताना अशें मस्त चिंतना आयलीं एकल्याचें भावाचें बरें एक घर पळयलें ह्या घरांत दिसा जें तुज्या घामाचें कितलें ह्या घरांत तुजें घामाचें कितलें तुजें कश्टाचें कितलें देखून कर्नाटका सारिಗೆच्या नव्या ಬಸ್ಸಾರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಸೋಯ್ ಕೋಟ್ ನೀನು ಬೇವಿಸುವ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ನೀರು ನಿನ್ನ ಬೆವರಿನ ನೀರಾಗಬೇಕೇ ತವರ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗಬಾರದು
आमी शितू करतना वच्चें उदक कोणाचेंच दुखाचें उदक जावं नजो दुखां जावंक नजो देखून मोगाच्या न्हू चडीत आशा गरज ना कितें आसा गरज आसा देव आमकां दिता सेकंड द ट्रिक ऑफ डेविल इज मनी आनी थर्ड वन sex is. That's why young people are more and more attracted, even elderly also. देखो न्हू सगळ्यांक हें अट्रॅक्ट जावंक साध्य आसा गमान दवरी जाय आमी आनी चवथें पॉप्युलारिटी हांवें नांव करी जाय ना कालें नांव मोगाचें न्हू कालें नांव कांयच ना ते कोणें एकल्यान बरें म्हळ्यार बरें बा थँक्यू म्हणून गेल्यार पुरो बिलुना भशेन फुग्या भशेन वयर येचें नाका वयर गेलो सगळें येता हे चार संगतींनी विशेष जावन आज आमी सैताना विशयान उलयतना ह्यो चार संगती एक अधिकाराक आशेवचें दुसरें पयशांची खंडपट्ट्या आशा कशें म्हणी करून पयशे करी जाय तिसरें सेक्साच्या फाटल्यान धांवचें आनी चवथें पॉप्युलारिटी म्हजें नांव जाय जाय म्हाका सगळ्यांनी फुलां घाली जाय म्हाका सगळ्यांनी सल्यूट मारी जाय आज जिंदाबाद म्हणलो फाल्यां मुर्दाबाद म्हणटा उडास दवरा हें जिंदाबाद आनी मुर्दाबाद सांगाता येता देखून सड्ड उडचें नाका कोणेय तो जावं दी केदो व्हडलोय जावं दी सड उडचें नाका फाल्यां सगळ्यांची जावची समाधीत हें एक आमी मतीन दवरूंक जाय आनी मुखार आमी पळोवया थोड्यो गरजेच्यो संगती आमकां सकत मेळची खंय थाव न्हू ह्या सैतानाच्या विरोध वचोंक देवाचें उतर सक्रामेंताचें जिवीत आनी पवित्र आत्म्याची सकत देखून पवित्र स्नान घेतना सावाला सैतानाक ताच्या करण्यांक आनी सर्व ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करताय गे म्हळ्या उपरांत मागीर सतमंताचें मागणें देवा बापाक पाती येताय गे वॉट डू यू से टुडे देवा बापाक पाती येतात गे हळे ताळो सुटाना भिरांता मोगाच्या न्हू आमी सर्वेस्पोर देवाचेर पातयेवची मनशां देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्र आत्म्याक तातूंत तिसऱ्याक जागो ना थंय चवथ्याक जागो ना तेगच देवा बापा थंय देवा पुता थंय पवित्र थंय एक देव ताचे उपरांत कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बॉक्सांनी थोड्या वर्सां आदीं हांगासर ह्याच आल्तारीचेर कार्मेलीन पाद्र्यापणी 9 दिसांक सतमंतां काडले हरी एक विशय सुता भशेन काडून विवरण दिलां नव्या आयल्यांक उडा थोड्यांक उडास विचारला आसतलो मोगाच्या न्हू सतमंताचें मागणें उडास दवरा सैतानाक पाठ करता सर्वेस्पोर देवाक हांव पाती येता कित्याक म्हूण सांगल्यार मोळ बापोंदा आपोस्तलांची कृत्यां 4 अध्याय ओळ 12 मोळ बापोंदा जेजूच्या नांवा भायर रक्षण दिवंक म्हाका आनी तुका दुसरें नांव ना मोळ बापोंदा म्हाका आनी तुका रक्षण दिवंक जेजूच्या नांवा भायर दुसरें नांव ना देखून फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय ओळ 7-11 म्हणसर त्या सोम्याच्या नांवाक हर एक दिंबी मोडा जाय आनी हर एका जिबेन परगटी जाय जेजू म्हूण सोमी हें समजोवचें आमी आयच्या दिसा आनी मुखार थोड्यो संगती आज काजाऱ्यांचोय दीस मोगाच्या न्हू म्हूण सांगून आज हे विशेश तरान मागोवंक आपयलां कोणें एकल्यान विचारलें आतां पयलीं आयकलें विचार सोडचें न्ही आतां मतीन दवरूंक कोणें एकल्यान विचारलें गे लांब आवक मेळोवंक कांय वकात आसा गे आसा म्हळें गे आनी एकल्यान काजार जा म्हळें अरे काजार जाल्यार आवक लांब जाता गे ना तसली चिंतनांत येनात म्हणालो पळय आनी कोण एकलो म्हणटालो की हांव यमकोंडाक पाती येना आनी एकल्यान म्हळें गे तर काजार जा म्हणालो खंय कित्याक मागीर पाती येता हें म्हणालो खंय हें आसूंक मात हें घरा व्हरनाकात म्हाका मारनाकात हें खाली हें लायटर नोट मोगाच्या न्हू एपेस घरांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय तुमी वासा घरा वचून 20 आनी 4 तावन मुखार वळी भोव अप्रुपायेच्यो पूण गरजेचें हें सांगता 5व्या अध्यायांत वळ 1 तावन 5 म्हणसर देवाच्या भुरग्यांतय व्याभिचार नापसंद साल अपस्वार्थ हलकीं उतरां सदील उलोवणें खोट्यापणांत आसल्यांक सर्गींच्या राजांत वांटो ना देखून आमच्या घरांनी मोगाच्या आवय बापायानो वडिलांनो आमकां सगळ्यांक ही जबाबदारी आसा आमच्या कुटुंबांत कित्याक ना वेळ ना थोड्यो गरजेच्यो संगती मास सांगता कितें थोड्या संगतींनी आमी सुकोवन पडल्या गे म्हूण दिसता टुडे फॅमिली हॅज बिकम फॅमिली बार खंय फॅमिली बार थोड्या कडेन शोकेसी करतना तातूंत एक जागो सपरेट खंय बारा करता खंय उडास दवरा
तुमी नातल्या वेळार भुरगीं बोटां घालून गुड्दी घालून पयलें बोटां घालून देंवतात आं बरें आसा मागीर गुड्देन घालून पियोन इल्लें उदक घालून दवरतात तांकां भुरग्यांक शिकोवंक न्हय मोगाचें न्हू वडिलांक चिंतवांनी दवरूंक मास सांगलें देखून पोर अशें उलयता आसतना हांवें अशें सांगलें एकल्या कडेन अरे बाबा मस्त सेमिनारां पुरो जातात आमी एक येया आमी सोरोप येवंक शिकयता म्हूण सांगून एक सेमिनार बी केल्यार कशें तो म्हणलो ना ना ताची गरज ना तें परत शिकोवन जालां खंय तले सेमिनारच गरज ना खंय तोलो एक समावेशीत गरज ना खंय हांसून हांसून पोटान दूख मोगाचें न्हू जायते फावटी वडिलांनीच भुरग्यांक शिकयलांगी गमान दिवंक जाय देखून फॅमिली बार जावचें नाका फॅमिली बार खंय दुसरें फॅमिली सड्ड ब्युटी पार्लर जावचें नाका पोर एकलेशें उलयता कालें सायबा तुजें 70 वर्सां जालीं आतांय कालें केंस आनी मिश्यो काळ्यो करून मिश्यो वळयताय म्हणाली येस मान्याक 70 जाल्यार आतांय कालें काळें करून भोंवताय तो कालें म्हणालो गोत्तू ना घर सिनेमा थिएटरी जावचें नाका मोगाचें न्हू नावून जावन एका 5 वरार सुरू केल्यार राती 10:30 वरां म्हणसरी टीव्ही हिरलो उपरांत सिरियलां 3 वर्सां पयलीं तेन्ना आसलें मुखार वचूंकूच ना ना आमचो उत्तर कर्नाटकाचो आमचो कॉमेडी आसा मनीस प्राणेश ताचें उलोवणें आसा बारी अर्थ बरें तें सोबत एक वाक्य मास सांगता तो म्हणटा ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಬಾರಾನೂ ತೋರಾನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಟಿವಿಯ ಮುಂದೇನ್ರಿ ಏನು ಸಂಯಮ ರೀ ಕೂತವ್ರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯಂಗೈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ತೋರಾನೂ ಬಾರಾನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂತು ಮಗ ನಾವು ಗಂಡಸರು ಏನ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಾವು ಮುದೋಳ್ ನಾಯಿ ಥರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮುದೋಳ್ ನಾಯಿ ಮಲ್ತೆ ಬರೀಕ್ लंब असतात सोटी बारीक आणि शिमटी बारीक म्हळ्यार घरा वचोंक ना खंय आंगडीच्या बगलार भोंवण देखून घर थिएटर जावचें नाका मोगाचें न्हू आनी घर एक मागण्याचें वातावरण आसूं न्ही कोण एका दादल्या मनशान विचारलें घरा येवन विचारलें गे तेर्स जालोय ना जावं ना तर हांव परतून आंगडी वचून येता म्हणलो अशें जाल्यार मोगाचें न्हू हें देंवसाराचें बिडारत जायत तें देखून ह्यो 5 संगती वडिलांनो तुमच्या गमनाक फॅमिली बार जावचें नाका फॅमिली ब्युटी पार्लरी जावचें नाका इल्लेशें करया बाय इल्लें करया नाल्यार पळोवचें कोणें इल्लें करया तिसरें सिनेमा थिएटरी जावचें नाका चवथें उलोवणें ना घरांत मागणें ना सिमिस्त्र जावचें नाका ह्यो थोड्यो संगती मतीन दवरया मोगाचें न्हू देवाच्या वाटेन चलया सैतानाक पाठ करया पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवंक आस्तावन प्रारंभ करया जर तर कोणेय ज्ञानारपणान कितेंय आण्ण दवरलां जाल्यार ह्या पेंगटांत गोमट्यांत खंय म्हणी कानांत हातार कांय बांदलां जाल्यार ह्या उतवार ह्या माळ्यार ह्या खंय म्हणी दवरलां ह्या गोठ्यान दवरलां जाल्यार दया करून आज घरा गेल्ल्या वेळार कान नानयेच्या रान्नीक घाला तुमकां घालूंक भिरांत दिसता जाल्यार गुठान तुमच्या फिरगजेन त्या विगारांक जावं दी ह्या श्रायनान जावं दी खंयचे कडेन व्हरून दिया ताची बंदोबस्त ते करतले आस्तावन एका निजा देवाक आमी पातयोंक सुरू करया सैतानाक पाठ करया आमेन बेटवणेचें गीत आमी गावया उंडो आनी वायन बदलून सो देव आमकां हर एकल्याकी बदलून दी
म्हज्या भावां भयण्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. शादांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी केपेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे महिमे सोप आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावरती धेनी आमी तुजे कडची घेतांव आनी तुका परतून दितांव. तर तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. या आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासनीक योजन युक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंभान दिश्टीक पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंभ नवें केलें. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें येरगात. पातकाचें बोक्साने मेळच्यात तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशां पासोत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. Bawarta sogutu pergetuya. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभ
तुझे पुनर्जीवन पाऊन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमचे गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजड मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदोत आनी सर्व काणी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो आमच्या घरांत हांव सैतानाक ह्या देंवसाराक धांवडावंक एक सोंपी वाट. मोगाच्यानो घरा सकाळींचें भयण्यांनी मागणें शिकय जाय आनी सांजेर भावांनी मागणें शिकय जाय. सकाळीं स्त्रियांनी शिकय जाय मागणें, सांजेर दादल्यांनी शिकय जाय. जर तर हें जायना घरांतलो देंवसार भायर वचना. घर इल्लेशें म्हणी मागण्याचें वातावरण आसा जाय. हांगा आसच्या सकट दादल्या मनशा लागीं कल्ती विनंती करता, कसलें कामी आसूं दी मस्तू धांवोनी कांय करूंक ना. मोगाच्यानो सोडचें आनी चलचें न्ही. मागीर लेका व्हरतें राती 11 वरां म्हणशें काम करून कालें करूंक शिफ्ट आसल्यार ओके. सकाळीं तावन केल्लें पावनाय सांजेर म्हणशेरी एक 7 जातना की 8 जातना घराच्या बगलार पाठी येचें. एक मागणें करन तसलो एक निर्धार आमी करया. सांगाता मागया, आजच मागोवंक सुरू करया, फाल्यां तावन सुरू करया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मानान आनी गौरवान बरें मागोन तोंड एक सारकें पळया, कान दोळे नाक आनी पळया. मोगाच्यान वयर आमी वळवळोक दरेजेने थंय गेल्या उपरांत असलें बरेंपण आशेवन एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो देव आनी रचणार, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Jésus, tu muzorai, Jésus, tu makazai, venu kashi tuji sobai, Baba sashi makapavai. Jésus, tu muzorai, Jésus, tu makazai, venu kashi tuji sobai, Baba sashi makapavai. Ditai mana जीविताचे पोषण रक्तमांसाचे दिताय मना जीविताचे पोषण रक्तमांसाचे जाताय कांसर्गींचे पिवन कुर्पे जरीचे Jésus, tu muzorai, Jésus, tu makazai, venu kashi tuji sobai, Baba sashi makapavai. बोडून आसाय काळजाचे दार जेजू मागता येवकार बोडून आसाय काळजाचे दार जेजू मागता येवकार तुझे बीन हांव निराधार सोम्या लाभयादार Jésus, tu muzorai,
तुझी सोबाय बापा सशी माका पावय दिताय मना जीविताचे पोषण रक्तामासाचे दिताय मना जीविताचे पोषण रक्तामासाचे जाताय कांचलकीचे पिवन कुर्पे जरीचे जेसू तुमो सोराय जेसू तुमाका जाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापा सशी माका पावय प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितासारखें कर म्हूण मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नाव वी. आमेन. बसात. मोगाचनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी तिसऱ्या दिसाचे नवेन करून आसा आनी आज आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा सैतानाक पाठ कर पवित्रपणाची वाट धर. हे सगळे नोवेनाचे विशयी नियाळाक विंचलेले विशयी फेस्ताच्या संदेशा वयर मांडून हाडल्यात. फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. सुरूच्या दिसा पवित्रपणाक आमकां हर एकल्या की आपोवणे लाभला तो विशय आमी नियाळ केलो. तर हे आपोवण्याक पाळो दिवंक अडकळी कितें संवसाराचेर वंदोवणी कालच्या दिसा आमी नियाळ केली आनी आज सैतानाची बुलोवणी ह्या विशयान आमी नियाळ केलो आनी फाल्यां तावन पवित्रपण कशें जिवचें ह्या विशयांत आमचो नियाळ आसतलो. तुमच्या कर्तल्याच्या निमाण्या पानार थंयसर आसा फाल्यांचो नियाळ कितें गे म्हणून. मोगचनो आयच्या दिसा हे मिसेचे बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर वो आपुरबायेचो नियाळ दिला. मानदीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस, सांजुजेची फिर्गस जेप्पू तशेंच जेप्पू सेमिनारीचे प्राध्यापक ते जावन आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नवी तांचो आमी उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळगाची आशिर्वादां बाप क्लिफर्डाचेर आनी तशेंच जेप्पू फिर्गजीचेर जेप्पू सेमिनारीचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. थँक्यू फादर. ह्या मिसाक सुबीत तरान गायन केलां. मोरी विश्वा राणी फिर्गज राणीपुरा हांच्या गायन पंगडान आनी आज आमचे संगता राणीपुरा फिर्गजीचे विगारी आसात. प्रधान याजकाच्या उजव्याक आसात बाप संतोष डिसोजा. तांच्या क्वायर पंगडा बराबर ते आमचे मिसांत तांणी भेटोवणी केल्या. तुमचे सुमेस्तांचे नवी गायन पंगडाचो उपकार भोवतना विगारांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळकाजीची आशिर्वादां मोरी विश्वा राणी फिर्गज राणीपुरा हाचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. मोगचनो हर एका दिसा एक इराद्या पासून आमी मागता. फाल्यां वावराड्या पासून आमी मागता. फाल्यां वावराडांचे स्ट्रायक आसा म्हणटात. एखाद्या वेळा वाहनां ना जाल्यार कोण वाहनार येतात तुमी दयेकन तुमच्या शेजाऱ्यांक आपोवन हाडा अशें जायत्या जाणांक बाळकाजीची आशिर्वादां जोडूंक येवंक साध्य जातलें. बुधवारा दिसा आमी हांगासर युवा जनांचो दीस म्हण नेम्यारला. हें वर्स मंगळूर दिएसीसीन युवा जनांचें वर्स म्हण पासारला. ह्या दिशेन बुधवारा हांगासर आमी युवा जनांचो दीस संभ्रमता. सांजेचे 6 वरांचे मीस युवा जनां खातीर प्रत्येक मीस जावन आसतलें. ब्रेस्तारा पिडेस्तां खातीर आमी मागता. पिडेस्तां प्रायस्तांक सकाळीं 10:30 मीस प्रत्येक मीस जावन आसतलें. मिसा उपरांत प्रज्ञांचे खातीर मागणी आनी आशिर्वाद आसतलो. त्या दिसा आमच्या हॉलांत आमी रक्तदान शिबीर मांडून हाडला. रगत दान कर्ण गरजेवंतांक प्रत्येक जावन पिडेस्तांक अवघडा सांपडलेल्यांक आधार दिसय म्हणून विनंती करता.
ब्रेस्तारा 9 वरां तावन 2 वरां पर्यंत रक्तदान शिबीर आमच्या हॉलांत आसतलें. फादर मुल्लर्स हॉस्पिटल आणि बाळूजीचे पुणशेत सांगाता हें शिबीर मांडून हाडटा. सोनवारा दिसा आमी सगळ्या भुरग्यां पासत मागता. सोनवारा नेमत्या भुरग्यांक सकाळीं 10:30च्या मिसाक आपोवन हाडयेत. तशेंच हेर भुरग्यांक सांजेर 6 वरांचेर हांगासर उक्त्या मैदानार भुरग्यांक सोनवारा दिसा मीस आसतलें 6 वरांचेर. 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्षिक परब संभ्रमता. ते सगळो वेळ मिसाचो वेळ सगळो करतिल्यांनी आसा. थंयसर मेळटात दायकन पळया हँडबिल्सांस आसा पळया. मोगचनो आनी हेर थोड्यो कळोवण्यो हांगासर हर एका 2 परां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या दिशेने जायते जाणां सहकार दिवन आसात. तुमचो सहकारी आमी आशेता. हांगासर पार्किंग तशेंच हेर मांडावळ करचे खातीर जायते स्वयंसेवक सेवा दिवन आसात. तशेंच फेस्ता दिसांनी कोणाक स्वयंसेवक जावन सेवा दिवंक खुशी आसा जाल्यार तुमची नांवां दफ्तरांत दिवची. नमन बळू जेजुपत्र ह्या पुणशेतान फायज जाता. कोणाची वर्गणी सोंपल्या दयकन नवीकृत करा. कोंकणी बायबल डायरी स्टॉलान मेळटा. परच्या दिसा 2 दिसा आदी हांगासर बाब ऑलविन सिकेर हांची नवी सीडी देवनारा ये घरा मोकळीक जाल्ली. सोबीत कंथारां तांदूळ आसात. स्टॉलान ती मेळटा दायकन घेया. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आज आमी काजारी जोड्यां पासून मागता. देखून आतां नव्या वेळाचेर काजारी जोड्यांक काजारी जोड्यां पासून विशेष मागणें आसतलें. देखून काजारी जोडी आसा जाल्यार दायकन सांगात रावा उबी रावया. बाळका जेजूचे नवें आमी करया. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावूंसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमे. जेजू मनशांचो इस्त जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेडारां शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आजच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागूस जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू तुजेर बरोबर सुरून आमी हांगासर आसा. ह्या पुंतळार ह्या संजेर आमी सगळ तुज्या हाजीरपणांत उबी आसा. ह्या घडये भावार्थान आमची सगळी मागणी तुका समर्पिता. आमकां खंडीत जावन तूं दिताय म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. ह्याच भरवोशान आमची सगळी मागणी तुका समर्पिता. जें कितें आमच्या जिवितांत बरें म्हूण दिसता तें तुज्या कुशे प्रमाणे तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. जायत्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी वाचयला. ते सकट भक्तीक ह्या घडये तुजे ते आमी वाडटा. जायते पिडेस्त आसात. जायते जाणां अवघडाक संपटोन गायिल्ले आसात. तांचे पासून मागता. आज काजारी जोड्यां पासून मागता आसतना जायते जाणां बरी जेणी सांगातीन मेळोवन दी म्हणून मागून आसात. बरी सैरेके खातीर मागून आसात. तांचे पासून आमी मागता. सांगतच ही परब संभ्रमूंक आदार दिवच्या हर एका दाणे पासून सेवा दिवच्या पासून आनी हांगासर हर एका भक्तिका पासून ह्या घडी आमी मागता. आमची सगळी मागणी तुका भेटयता. सांगता आमी मागता. ये भगवंचे सुबाळका तुजी सर पदवी अच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाणी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समका येवं. तुजी कुशी सगर जाता तशी सुमसरान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटान ती आमकां आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मोदेंची नमाण मुरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ चुकूचें जेसो. घेवन ती मोरये देवाचे माये अमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मोदेंची येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मोदेंची येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मोदेंची येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. भाऊ बहिणीनो ह्या घडये सर्व काजारी जोड्यां पासून आमी मागता. देखून काजारी जोडीन सांगता आसात जाल्यार तुमचो धवो हात तुमच्या काळजाचेर दवरा
एकामेकाचो उजवो हात धरा. काजारी जोडी एकामेकाचो उजवो हात धरा. हेरांक कोण काजारी हांगासर आसात तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर धरा. तुमचे जिणी सांगातीन हांगासर ना जाल्यार तुमचे दोनी हात काळजाचेर धरा. दोळे धांपा. भाऊ भयणीनो, ह्या घडये काजारी जोड्यांनी एकामेका पासून मागचें. पत्नीनो तुमच्या पती खातीर मागा. पत्नीनो तुमच्या पती खातीर मागा. भयणी उडास दवर. खंयच्याय दादल्या लागीं तुजें लग्न जावं येतें आसलें, पूण लग्नाच्या सक्रामेंतांत देवान ह्या दादल्याक तुजो पती करून दिला आसल्यार हें ताचें देणें, ताचें येवजन. तुज्या पती पासून देवाक अर्कां दी. थोडी पटी ताणें तुका दुखयलां जावं पुरो, थोडी बेजार आयिल्ल्या, ह्या घडये ताका तूं बक्षी. जेजूच्या नांवान बक्षी. वा तुवें ताका दुखयलां जाल्यार, ल्हान ल्हान कारणाक लागून बेश्टेच ताची मोत विरार केल्या जाल्यार, वा ताका फावो तो मोग दिवंक ना जाल्यार, गौरव दिवंक ना जाल्यार, ह्या घडये बोक्साने माग. माऊनपणी काळजांत तावूनचो बोक्साने माग. ह्या घडये तुज्या पती खातीर माग. ताचे थंय कसली पिडा शिडा आसा जाल्यार, अवगण अस्कतकाय आसा जाल्यार सुम्या निबार. ताका सर्व अस्कतकांतले अवगणांतले भायर येवंक आदार दी म्हूण माग. उडास दवर भयणे. तुज्या सांगाता तो जियेला, जिवनूच आसा. ताका सर्व आशिर्वादां फावो जावं दी म्हणून ह्या घडये माग. पतीनो ह्या घडये तुमच्या पतीने पासून मागा. खंयच्याय स्त्रिये लागीं चलये लागीं तुजें लग्न जावं येतें, पूण देवान तुका ह्या स्त्रियेक तुजी पतीन जावन दिल्या. आनी लग्नाच्या सक्रामेंतांत ह्या स्त्री लागीं तूं एक जालाय. तुज्या पत्नीच्या देण्या पासून देवाक अर्कां दी. उडास दवर. तुजे लागीं लग्न जाता आसतना तिचें म्हूण कितें आसलें, तिचेच आवय बापाय, भाऊ भयण, घरदार सगळें सांडून तुजे सांगाता जिवनशाक ती आयिल्ली आनी तुजे सांगातच आसा. तिचे पासून ह्या घडये माग. तिचे थंय कसली पिडा शिडा आसा जाल्यार, अस्कत काय अवगण आसा जाल्यार सोम्या तूं आपूण तिका गूण कर म्हूण माग. तुवें ल्हान ल्हान कारणाक लागून तिका दुखयलां जाल्यार ह्या घडये तुज्या काळजांतच तिचें लागचें बोक्साने माग. बाबा, तिणें तुका दुखयलां जाल्यार तिका ह्या घडये बक्षी. तिचे पासून मागता आसतना कसली अस्कत काय अवगण तिचे तें आसा, तुका पसंत जायना म्हूण बगता जाल्यार, त्या विशयान तुका दाळे झगडटाय जाल्यार सोम्या तिका ह्या अस्कत कान तें सुटका दी म्हणून तिचे पासून माग. जर तुज्या तुजो जिणये सांगाती, तुजी जिणये सांगातीन अंतरल्या जाल्यार ससनाचो विशय माग. ह्या घडये काजारी जोड्यानो सांगाता तुमी तुमच्या भुरग्यां पासून मागा. तुमची भुरगीं तुमच्या लागीं आसा जाल्यार तुमचे हात त्या भुरग्यांच्या बुजाचेर दवरा. दोगांय सांगाता तुमच्या भुरग्यां पासून मागा. पयलें मागा तीं भुरगीं सोम्याच्या मोगान सदांच आसूं दी. दुसरें तुमच्या दोळ्या मुखारच भुरगीं वायट वाटेक वसना जावं दी. तिसऱ्यान भुरग्यांचें जिवीत सलवणी जायनासतना सैताच्या वाटेन वचूं दी. चवथ्यान भावार्थान घट जावन बरीं क्रिस्ती भुरगीं जावन ती वाडून दी म्हूण मागा. बाळो जेजू, ह्या घडये हांगासरच्या सगळ्या काजेरी जोड्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांणी एकामेका पासून ह्या घडी विशेष रितीन मागलां सोम्या. लग्नाच्या सक्रामेताची कृपा तांचे थंय परतून जिवाळ जावं दी.
एकामेकाच्या मोगान तीर जावं, एकामेकाक समजून घेवं, एकामेकाच्या एकवटान सदांच रावंक तूं तांकां प्रेरण दे. एकामेकाच्या सांगतपणांतल्यान पयस वचोंक सोडिनाका. खंयच्याच कारणाक लागून सैतान तांचे थंय अविश्वासपण दुबाव घालिना जावं दे. बघा तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय सदांच वस्ती करून दे. हांगासर अशा सगळ्या काजारी सोड्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी बरं कुरपेन बरं. तूं सुद्दां तांकां बरें कुटुंबा जिवीत, क्रिस्ती कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक तुजी सकत, तुजी कृपा, तुजी आशिर्वादां फावो कर. तांच्या जिवितांत सोम्या तुजो सांगात सदांच तांकां दी. आमेन. सांगात आमी मागया. हे अजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतेची देश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सटपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरोल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे इल्ले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संजेच्या वेळार हांगासर येवन तुजे आशिर्वादान जोड घेवंक आमकां फाव केल्ले खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी सांगता आमी मागता. ये भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सडपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमचे सगळे पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दे. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजे कळनातली दैवेक मजा जोडून दे. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखू. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.